A14. करून कुडीन क्रिस्ताच्या भक्ती मुरपेन आयल्या आमी जेवणा सुम्याच्या सुम्याचे सुते एकोट्यान बांधान मोगाच्या सुम्याचे जेवण दीर्घा बलिदान पवित्र दीधा समाधान सुम्याचे मरण जीविता जीवन मोगाळ भाऊ बहिणीनो, आयच्या दिसाच्या मिसाचे इरादे हे प्रयासात अर्गामे स्थित आयरीन मेंडोन्सा आणि कुठाम मुंबई, तशेंच अर्गामे स्थित गिल्बर्ट गब्राल आणि कुठाम सुरतकल, तशेंच 29व्या लग्नाच्या दिसा संदर्भी अर्गामे स्थित रॉक मायकल आणि रीटा मंतेरो पचाल, तशेंच अर्गामे स्थित लिओनेला पिंटो कुळूर, तशेंच जल्मा दिसा संदर्भी अर्गामे स्थित ओनिटा आणि सॅव्यो, तशेंच तांचो एक प्रत्येक इरादो भुरग्यांचे देणे मेळचे खातीर मागोंक सांगला. तशेंच आयच्या दिसा 29व्या वर्साचो लग्नाचो दीस आचरण करच्या रॉक आणि मायकल रिटा मंतेरो बजाल आणि आयच्या दिसाचे जवान आमकां स्पॉन्सर केला. ह्या सर्व इरादे पासून आमी मागता आसतना प्रत्येक तरान रॉक मायकल आणि रिटा मंतेरोक बागी लग्नाचे आमी मागता आनी की जायतीं वर्सां सर्वीस परदेव तांकां तांच्या संगतपणांत आसूं दी म्हणून आमी मागता आनी तशेंच तांच्या कुटुंबादारां पासून ती प्रत्येक तरान आमी मागता. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या सम्य जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो. मोगाळ भावा भयणीनो, भगवंत हप्त्यांत आमी आसां आनी प्रत्येक तरान आमी ह्या दिसांनी जेजूच्या कश्टां विशांत, जेजूक ताच्या मोगाच्यानी विकृत केल्ल्या विशांत, ताका घात केल्ल्या विशांत आमी आयकोन आसां. मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, आमच्या जिवितांत तरी पवटी असले अनुभव आमकां जाल्यात आसतले. तवळ आमची प्रतिक्रिया कसली? म्हज्या मोगाच्यानी विकृत करता आसतना, नाकारता आसतना म्हजी प्रतिक्रिया कसली आसा जाय म्हणलें जेजूस ताच्या उतरांनी आयच्या दिसा स्पश्ट करता. जायते फावटी असले मोगाच्या व्यक्तींनी आमकां घात करता आसतना आमकां दूख भोगता, पूण आमी बरोवसो सांडूंक नजो. आमी सुमयाचेर फातयेनी दवरूंक जाय, सुमयाचेर आमचो बरोवसो आमी दवरूंक जाय. आनी
आमकां मेळिल्ले अवकाश भरपूर रितीन गळसूंक तोच सुमयाचो आदार आमी मागया. नितळ काळसान हें बलिदान भेटोवंक आमकांच आमी आयतीं करया. काळसंतावन दुग्धतल्याक बोक्साने दिवच्याक तुका बापान धाडला. सुमया काकुतकर सुमया काकुतकर तूं फातक्यांक आपोवंक आयलाय. क्रिस्ता काकुतकर क्रिस्ता काकुतकर आमचे खातीर विनंती करच्याक तूं देव बापाच्या उजव्याक बसलाय. सुमया काकुतकर सुमया काकुतकर सर पदवेदार देव आमची काकुतकर आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनच्या जिविताक पावो. प्रार्थुया. सर पदवेदारा ससनाच्या देवा जेजूच्या कसला मरणाचो संभ्रम फोत्या मनान करून तुझे बोक्साने आमी जोडूंक पावो. त्यास आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुझे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता राजवत चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. इसाया प्रवादीच्या पुस्तकांतले वचप. द्विपानो मुझे आयकोन घेया, पयशिल्ल्या लोकांनो म्हाका चीन दिया. हांव जल्माच्या आदी सरस्पर म्हाका आपयलो. म्हज्या आवयच्या कुसव्यात हांव म्हाका म्हज्या नांवान उलो केलो. ताणें म्हजें तोंड दरीच्या तळवरी सारकें केलें आनी आपले हाताचे सावळेन म्हाका लिपयलो. ताणें म्हाका पाजलेल्या बाना सारको केलो आनी आपल्या पोत्यान म्हाका लिपोवन दवरलो. ताणें म्हाका म्हणलें, इस्रायेला तूं म्हजो सेवाक, तुजे उद्देशी हांव म्हजी महिमा दाखयतलो. पूण हांवें म्हणलें, हांव निर्फोळी वावरलो. हांव म्हजी सकत बेस्टीन्स आनी व्यर्थ करसेली. तरी म्हजो न्याय सरस्पर कडेन आसा आनी म्हज्या देवाच्या हातान म्हजें इनाम. पूण आतां सरस्पर उलयला. जाकोबाक ताजेशी परतून हाडूं, इस्रायल परचेक ताजे पासत एकठांय करूं. ताणेंच म्हाका म्हज्या आवयच्या कुसव्यान आकारलो. सरस्पराच्या दोळ्या मुखार म्हाका मान मेल्लो आनी म्हजो देवूच आतां म्हजें बळ. ताणें म्हणलें, फकत जाकोबाच्या कुळयेक परतून उद्धार करूंक आनी इस्रायलाच्या उरलेल्या लोकांक फाटीं हाडूंक तुवें म्हजो सेवाक जाल्यार पावना. म्हजी सोडवून पृथ्वेच्या शिमा पर्यंत पावोवच्या खातीर हांव तुका राष्ट्राचो उजवाड करतलो. देवाचे उतार हे. श्लोक. मुझे तोंड तुझे सडवण परगडतले सुमया. मुझे तोंड तुझे सडवण परगडतले सुमया. सर्वेस्परा तुजो हांव आसरो घेतला. म्हाका केदींच पटोवंक पडोवंक दिनाका. तूं न्यायनितीचो मनसुबेदार देखून म्हाका सोडवून बचाव कर. म्हज्या उल्याक कान दिवन म्हजें तारण कर. श्लोक. मुझे तोंड तुझे सडवण परगडतले सुमया. सातू सर्वेस्परा मुझे कडक, मुझे भद्रतेचो आसरो. सातू मुझे जीव वाटोवचे कोटे. कित्याक तूं एकलोच म्हजे कडक आनी म्हजे कोटे न्हयवे. देवा, म्हज्या नश्टाच्या हातांतलो म्हाका निवार. श्लोक. मुझे तोंड तुझे सडवण परगडतले सुमया. तूं धन्या म्हजो एकलोच भरवसो. म्हजे तरणे प्रायार्थावन तुजेरच म्हजो विश्वास. जल्मातावन तुजेर हांव तेंकून रावला. म्हजे आवयचे कुशेंतावन तूंच म्हजो चलयणार. श्लोक. मुझे तोंड तुझे सडवण परगडतले सुमया. कशी वर्न म्हूण म्हाका कळना, तरी म्हजें वोण तुजें नितीवंतपण म्हणजे तुजे सडवणेचे कृत्य दीसभर गाजयत आसतलें. देवा, म्हजे भुरगे प्रायर्थावन तूं म्हाका शिकयत आयलाय.
अजून पर्यंत तुझे आश्चर्य वर्णित आसा. श्लोक मुझे तोंड तुझे सर्वण प्रगटले सौम्य. उद्गार. वंदन तुका ख्रिस्ता महिमे भरी ग्राया. वंदन तुका ख्रिस्ता महिमे भरी ग्राया. नमन तुका आमच्या राया. तू काल चलय बापा. बळे शिले पोरी तुका वेलो कुर्सार जोडच्या. वंदन तुका ख्रिस्ता महिमे बरी द्राया. वंदन तुका ख्रिस्ता महिमे बरी द्राया. सर्वेच पर तुमचे सोवे असो. तुमचे सोवे असो. जुबान बरमाने जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका येसुया. इतलें सांगून जेजून आपणा भितरच कळवळोन म्हळें, सतच हांव तुमकां सांगता, तुमचे भितरलोच एकलो म्हाका विश्वासघातान पराधीन करतलो. कोणा विशयांत जेजून अशें म्हळें म्हूण कळनासतना शिस एकामेकाक पळोवंक लागले. ताच्या शिसा मदलो एकलो जेजूक चड मोगा असो ताच्या बगलेकच थिंकून बसल्लो. कोणा विशयांत तो अशें उलयलो म्हूण विचार म्हूण सिमांव पेत्रून ताका हात भाशेन म्हळें. देखून त्या शिसान आपली तकली जेजूच्या हृदया कुशीक बागावन सोम्या कोण तो म्हूण विचारलें. जाका हांव उंड्याचो कुडको बुडोवन दितां तोच तो म्हणून जेजून एक उंड्याचो कुडको बुडयलो आनी सिमांव इस्कारियोताच्या पुता जुदासाक दिलो. तो उंड्याचो कुडको ताणें केल्या उपरांत ताचे भितर सैतान रिगलो. तो वळ ताका जेजून ताका म्हणलें, तूं करूंक वेताय तें बेगीनच कर. ताणें कित्या पासो तशें म्हळें म्हूण जेवणाक बसल्ल्या कोणाकच समजलें ना. दुडवाची चिरी जुदासा लागीं आसतली देखून परबेक आमकां कितें गरज आसा तें घे वा दुर्बळ्यांक खायल्लें दी म्हणून जेजून ताका सांगिल्लें जाय म्हूण थोड्यांनी चिंतलें. पूण उंड्याचो कुडको घेतस तो तुर्तान भायर सरून गेलो. तो वळ रात जाल्ली. जुदास भायर सरून गेल्या उपरांत जेजून म्हळें, आतां मनशा पुताक महिमा लाभली आनी ताचे सोबेन देवाकी महिमा लाभली. देवाची महिमा ताचे थंय परगट जाली जाल्यार देवच मनशा पुताची महिमा परगट करतलो, बेगीनच परगट करतलो. मोगाच्या भुरग्यानो, आनीक थोडेच वेळ हांव तुमचे संगता आसां. उपरांत तुमी म्हाका सोदतल्यात, पूण हांव जुदेवांक सांगलां तें तुमकांय हांव आतां सांगतां, हांव वेचे कडेन तुमच्यान येवंक जायना. सिमांव पेद्रून ताचे लागीं विचारलें, सोम्या तूं खंय वेताय? जेजून जाप दिली, हांव वेतां थंय तुज्यान आतां वाडतन येवंक जायना, तरी उपरांत तूं येतलोय. पेद्रून ताका विचारलें, कित्याक सोम्या आतांच म्हज्यान तुज्या फाटल्यान येवंक जायना? तुजे पासो तो जीव दिवंक हांव तयार आसां. जेजून ताका जाप दिली, म्हजे पासो तूं जीव दिवंक तयार आसाय मो? सतच हांव तुका सांगतां, कोंब्यान सात घालचे आदीं 3 फावटी तूं म्हाका नाकारतलोय. देवाचें वतार हें वकली तुका ख्रिस्ता. जेजू क्रिस्त थंय मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, हाच्या सुवार्थेंत आमकां 4 व्यक्ती दिसतात. पयल्यान जेजू
जुदास, पेद्रू, जुवांव. आणि ह्या 4 व्यक्तीमध्ये मधले व्यक्तित्व आम्ही आज नियाळ करया. जेजून ताच्या मिसावांत विविंगड खालेतीच्या, विविंगड संस्कृतीच्या, विविंगड वर्गाच्या लोकांक आपणाचे शिस्त जावन वेंचले. आणि ताच्या की उपरांत आपणाच्याच सांगता वावर करच्याक ताणें ताका जाय जाल्ल्या 12 जाणांक थंयसर जेजू विंचता. आणि तांच्या सांगता ताचे मिसांव 3 वर्सां जेजू करता. आणि खंयसरी हर एका कडेन आमी पळयता जेजू त्या 12 जाणांक आपोवन व्हरता. ताचे मिसांव कशें म्हणलें तांकां समजयता. आणि मिसांव कसलें म्हणलें तांकां समजयता. दुसरो व्यक्ती आयच्या सुवार्थेंत जुदास. हाची सुवार्थ आमी पळोवची जाल्यार निमाण्या जेवणाची दृश्टांत थंयसर दवरलां आमच्या मुखार. आणि जुदासी जेजूच्या शिसा मदलो एकलो. आणि आमी पळयता थंयसर जेजू ताच्या मोगाच्या सांगता थंयसर ताचें निमाणें जेवण जेवण आसा. आणि जेजू म्हणटा असल्या संदर्भात तुमचे मदलो एकलो म्हाका घातान पराधीन करतलो. आणि असल्या संदर्भार थंयसर एक घुसपट गोंदळ जावचे आमी पळयता. कोण तो म्हणून एकामेकाक विचारूंक ते विचारतात. आणि थंयसर तें चित्रण पळयता आसतना एका तराचो घुसपट थंयसर जावनसो आमी पळयता. आनी तो व्हड थंयसर जुवांव जेजूक चड मोगाचो, जेजूच्या काळजाक मोगाचो जावन आसलो. आनी जेजूच्या काळजाक आपलें मानते तेंकून विचारता कोण तो सोम्या म्हणून जुवांव विचारता. आनी जेजू ताका म्हणटा जाका हांव उंड्याचो कुडको दिता तोच तो म्हणून. आनी थंयसर जेजूचो आनी जुवांवचो संबंद आमी पळयता. जुवांवक भोव लागशिल्ल्यान एका मेस्त्री कडेन तितल्या कुशलभरीत रितीन विचारूंक साध्य जालें. आनी थंयसर जुदास जेजूचो मोगाचो शीस म्हणून आमी सांगिता. कित्याक म्हळ्यार जेजून ताका जायते अवकाश दिल्ले, जबाबदारी दिल्ली. पळयता जेजूच्या सगळ्या पंगडांत पयशांची जबाबदारी जुदास पळोवन आसलो. जर एका व्यक्तीक पयशांची जबाबदारी दिल्या म्हळ्यार तो पातयेनेचो व्यक्ती जाल्यार मात्र पयशांची जबाबदारी दितात. नातर खजानदाराची जबाबदारी पळोवचें तितलें सरिसायेचें काम न्हय. आनी जेजूच्या मिसावांत हर एका पावटी जायते अवकाश जुदासाक मेळिल्ले. पूण हे मेळिल्ले अवकाश जुदासान बोऱ्याक थंयसर गोळचोंक नात. आनी आमी पळयता केवल 30 नाण्यांक ते जुदेव ह्या जागांनी थंयसर सांगता आसतना शास्त्री आनी फरिजवांनी विचारता आसतना केवल 30 नाण्यांक आपणाच्याच गुरूक जुदास विक्रीत करता. चवथो व्यक्ती पेद्रू. मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, पेद्रू त्या संदर्भी जेजूक सांगता हांव तुजे खातीर जीव दिवंक सयत तयार आसा. पूण जेजू म्हणटा कोंब्यान सात घालच्या आदीं 3 फावटी तूं म्हाका नाकारतलोय. हांव तूं कोणूच न्हय म्हणून तूं सोपूत घालतलोय. आनी पूण आमी पळयता थंयसर जुदास आनी पेद्रू मदलें व्यक्तित्व. जुदास निराशी जालो, आपणे घात गेलो म्हणून निराशी जालो आनी वचून गळपास घेवन मेलो. पूण पेद्रून आपणे गेल्ले पाताक वळखलो.
आपणे गेल्लें कितें सूख आसा तें वळखलो, गळगळ्यान रोडलो आनी पश्चाताप पावलो. म्हज्या पवन आनी भयणीनो, म्हजें आनी तुजें व्यक्तित्व कशें जालें? जो हांव बरी जेजूक लागीं आसचें तसलें व्यक्तित्व गी, वा पेद्रू बरी सूख केल्यारी ती सूख वळखून पाश्चाताप बघून जिणी बदलूंचें तसलें व्यक्तित्व, वा जुदासा बरी विकृत करना कितेंच हांवें करनासतना म्हज्या चिंतपान जावंक बरो हांवें म्हज्या मोगाशांक विकृत करचें तसलें व्यक्तित्व गी. आमी जुदासा बरी जायनाय बगार जेजूच्या मोगाच्या सारक बरी जेजू काळजाक लागशिल्ले जावन जियोंक सुमयाची कृपा ह्या वेळार आमी मागया. आनी तसो सुमी आमकां हर एकल्याक ती कृपा दिवन दी आनी आमकां हर एकल्याक ताचें तें मोगाचें जावन रावोंक आदार दिवन दी म्हणून आमी मागया. आमेन. C60. दिसशी बापा येता, अर्पण आमचे करता, स्वीकार तू कर म्हूण परता, बेसांव तुझे मागता, सर्वेस्पर तू आमचो रसनार सृष्टीचो, भेटयता उडोवंक आमचो गुलामच्या वावराचो, जेजूच्या पवित्र कुडीन बदलून तिची विता काणसांबू, जेजूच्या पवित्र कुडीन बदलून तिची विता काणसांबू. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें हें बलिदान सर्वदिदार बापाक मानता तसलें जावन दी म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मैमेन आमच्या पवित्रविच्या आदवाक सर्वेस्पर मानून घे. दयाळ बापा, तुझ्या कुटुंबाच्या बलिदानाचेर तुजी काकूळ तिची दिश्ट घाल. कश्ट सोसून आमचे खातीर मेल्ल्या जेजू कडेन गुटा रुपान आमी आतां एकवटता. हो एकवट दिसान दीस वाडोवन आमच्या पुनर्जिवनपणाच्या दिसा संपूर्ण जावं म्हूण मागता. त्याच क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी दे सर्वेस्पराकय रूप आता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्वपदवेधरा आनी ससनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. ताच्या जिवेत दितेल्या मरणाचे आनी वैभवी पुनर्जीवनपणाचे भोव पवित्र दीस लागीं पावले. सैतानाच्या गर्वाचेर ताणें जैत वेल्लें आनी आमचें तारण ताणें केल्लें. ही वर्ती गडितां सोडवणेची आमी भक्तीन संभ्रमता ह्या दिसांनी. देखून जेजू वरवीं देवदूतांचो दळबार संतोशान बरोवन तुजे मुखार निरंतरी तुका वाखणतात सरकार. तांच्या वाखणेक आमचेय थाळे मेळोन आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र
भुवी दळबारांचो सर्वेस तू सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवात ओ सर्गी तुका जय जय सर्वेश्वराचे नावी एका ताका जय ओ सर्गी तुका जय जय ओ सर्गी तुका जय जय. बापा खरोच तुम पवित्र तुमचं सगळ्या पवित्रपणाची सर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या समी जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कश्ट मरण सुसुंगवेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या ससांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पोवची. तेच बरी जवान जातच ताणें खाल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या ससांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी ससनी कराराचें हें रगत पातकांचें बॉक्सान मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उडासाक करात. बावडतसो गुट परगटुया जेजू मेलो जेजू जीवन जाला जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उपदास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केला हांवें देखून आमी तुका दिन बसता आनी जेजूची कूड आनी रगत जैतले आम्हा समेस्तांक पवित्रत्मेर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या भगन बापा पेद्रो पौलो आमच्या गोवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरवस धरून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टगतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे परसडीत मुखामळ पळोवंक फोव कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. ओंकार मरिये देवाची माये संगती भगन जुजे तिसपती भगन धर्मदत्ता भगन दांतोन आनी सर कांय तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सत्संगाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फोव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू संगता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सर्वोद्वेदार बापा सर्वंदनांनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सोडवंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन धीर घेवन म्हणया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येव तुजी कुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दीस परदोग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमचीं पातकां बगस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतलीं आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतलीं आमकां निवार. दये करून ह्या जिवितांत सवस काय आमकां दी. सर्गींचें भाग आनी आमच्या सोडवंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें पुर्वशान अतिरिक्तल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुलतीन सरपातकांतलीं सुटय आनी सर्व आकांतांतलीं वाटय. सुमयान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता.
आमच्या पातकांचे न्हय पण तुझ्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिश्ट घाल आणि तुझ्या कुशप्रमाणे तिका शांती दी आणि एकवटान सांबाळ तुझी येताय आणि राजवत चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन. समयाची शांती सदांकाळ तुमचे सव्यासो तुमचे सवासो माय मग सुकृत जाऊन एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शिळये तू संसाराचे पाप काढताय आमची काकूत कर. देवाचे शिळये तू संसाराचे पाप काढताय आमची काकूत कर. देवाचे शिळये तू संसाराचे पाप काढताय आमका शांती दे. ही देवाची शेळी संसाराचे पाप करतात ही ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपण लाभली आम्ही सर्वांत सुभागी. म्हाका भोवना देवतरानंद म्हाका भलायकी मेळटली. D11. जीवनाचे वेळे तुवे ओढो मोडलोय तुझ्या त्यामासान तो बदललो कालसील क्रोधाकारो सगळ्यासाशे केलोय वो प्राशी साक प्रिये दिलोय ये जेसू मोगाडा ये जेसू दयाळा ये कृपे सागोरा दुनिया मागे भोवता ये जेसू मोगाडा ये जेसू दयाळा ये कृपे सागोरा दुनिया मागे भोवता तुबे उदक प्रियम दिले मागाचे ठिकाण तुबे काम दिले हसर लोका पुण्यमास निर्वाळले येसू मिया आमच्या दुनिया ये जेसू मोगाडा ये जेसू दयाळा
दुनिया भागे होता ये जेसु मोगाड़ा ये जेसु दयाड़ा ये कृपे सागुरा दुनिया भागे होता मोगाळा राया ये आमच्या काळजा प्रकाश पाकय तुझ्या ओगाळ तुझ्या कुडीकारी अत्रा निकटाय तू आमका येतारोखा आमच्या सोया ये जेसु मोगाळा ये जेसु दयाळा कृपे सागुरा दुनिया भागे होता ये जेसु मोगाड़ा ये जेसु दयाळा ये कृपे सागुरा दुनिया भागे होता प्रार्थूया. कणवळ्या बापा आमच्या आत्मिक उदार पोषणाक तू आमकां जेजूचें माज आनी रगत दिताय. हे सोडवणेचें देणें घेवन आमी आतां दोशी जाल्या ताचे वरवीं सरकार तुज्या सस्नीक जिवितांत आमकां वांटो दी म्हण मागता. आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ता वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो. सर्वपदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशीर्वाद घालू. आमेन. वसनेयात क्रिस्तच्या शांतीन तुमकां धाडता. देवाचे व्हड उपकार. जेजूचे नावी आसर्या केल्या. सांतांगोरी वर्त्या बोगदा देवचारांक तुवें धाडायले. पिडेस्तांक तुवें बरें केलें. दर्या सांगलें तूं फर्मायताय. आदल्या बांगड्यांक बेऱ्यां पावता. कितें
सांडल्यार दाखोवन दिताय जनावरां बुजोवन घालताय अपायाकांतून निवताय दुकोड तत्वां तूं पयसताय पाद्वासुलो दिदार स्वार तुझ्या अजर्याच्या सदा दर्या सोंपली तूं फरमायताय आगल्या पांगल्या बेऱ्यांक भावता कितें सांडल्यार दाखोवन दिताय ल्हाना व्हडां बुजोवन घालताय महिमा सरकी देवा बाबा महिमा ताच्या एकल्याच पुता महिमा महिमा पवित्रत्म्या सदा जजना दर्या संकलीन तूं फरमायता आदल्या पांगळ्या बेऱ्यांक पावता कितें सांडल्यार दाखोवन दिताय ल्हाना व्हडां बुजोवन घालताय. मुखार पावपिनीनो संतंतुनी मुखांतर मेळिल्ल्या सर उपकारां खातीर जायत्या जाणांनी अर्कां पाठयल्यांत आनी आमकांय अर्कां पाठोवंक आसतलीं. अर्कां उलय हे बरी आसात. एकल्याची पिडा आगून जाल्ले खातीर दोगांक कुटुंबान शांत समाधान मेळिल्ल्या खातीर एकल्याक प्रसूतपण बऱ्या रितीन जाल्ल्या खातीर एकल्याचें पयन बऱ्या रितीन जाल्ल्या खातीर एकल्याक काम मेळिल्ल्या खातीर एकल्याक बरी भलायकी मेळिल्ल्या खातीर एकल्याक आनवारांतलें राखिल्ल्या खातीर एकल्याचें कॅन्सर गूण जाल्ल्या पासत तशेंच एकल्याचे घराक गिरायक आयिल्ल्या पासत जायत्या जाणांनी आमकां मागोवंक विनंती केल्या. ते सवां हे बरी आसात. 11 जाणांक बरी सैरीक मेळोवंक, 8 जाणांक वायट सवय येतावन सुटका मेळोवंक, 12 जाणांक भुरग्यांचें देणें मेळोवंक, 11 जाणांक बरें काम मेळोवंक, 2 जाणांक बरी भलायकी मेळोवंक, एकल्याक कॅन्सर पिडा गूण जावंक, 13 जाणांक परिक्षेंत पास जावंक, 2 जाणांक शेजारा बरो संबंद आसूंक, 13 जाणांक रीण पाटी मेळोवंक, 2 जाणांक कोर्टींतली केस इत्यार्थ जावंक, 2 जाणांक शिकोवंक बरी मोत मेळोवंक, 2 जाणांक पयशांचे समस्ये परिहार जावंक, 12 जाणांक पिडा शिडा गूण जावंक, 7 जाणांक आमाल पिवणे सोडूंक, 14 जाणांक वेव्हार बरो जावंक, 2 जाणांक घरांत समाधान मेळोवंक, 13 जाणांक घरांत घर जागो मेळोवंक, 13 जाणांक अनवरांतलें राखोवंक, 14 जाणांक परिक्षेंत उंचले अंक मेळोवंक, एकल्याचें प्रसवपण बऱ्यान जावंक, 13 जाणांक मोतीक समाधान मेळोवंक, 7 जाणांक विजा मेळोवंक, 11 जाणांक कुटुंबान शांत समाधान मेळोवंक, एकल्याक दोळ्यांची दिश्ट मेळोवंक, एकल्याक भायर पडली वस्त मेळोवंक, 13 जाणांक समाधानांत बडती मेळोवंक, एकल्याक काजारी जोड्या मदें समाधान मेळोवंक, 2 शिकिल्ले मोतींत उरोवंक, एकल्याक ऑपरेशन आसतना पिडा गूण जावंक, 13 जाणांक घर जागो बऱ्या मोलाक विकून वचोंक, 6 जाणांक कामा कडेन समाधान मेळोवंक, एकल्याक घराचें काम बऱ्या तरान जावंक, एकल्याचें पयन बऱ्या तरान जावंक, 2 जाणांक चिंतलें काम बऱ्या तरान जावंक, 5 जाणांक काजार बऱ्या तरान जावंक, 2 जाणांची शिरांची पिडा गूण जावंक, एकल्याचें दुस्मानाच्या हातांतलें एकल्याक राखोवंक, 22 जाणांक प्रत्येक ते सवा खातीर एकल्याक सैरीक घट जावंक, तेगांक देवबिरांतेन वाडोवंक, एकल्याक अलर्जी गूण जावंक, एकल्याक ल्हान भुरग्याची पिडा गूण जावंक, एकल्याक ग्रीन कार्ड मेळोवंक, एकल्याक नवें घर बांदूंक आधार मेळोवंक, एकल्याक मेडिकल रिपोर्ट नॉर्मल येवंक, एकल्याक ICUतान गूण जावन भायर येवंक, एकल्याक पासपोर्ट मेळोवंक, एकल्याक उगडासाची सकत सारकी जावंक, एकल्याची गांठीची दूख
उणी जावंक तशेंच आमच्या आसऱ्याक मेळिल्लें तीर्प कायम जावचे खातीर आनी तशेंच प्रत्येक तरान एक जोड्यांकालच्या दिसा हांगासर मागोंक म्हणून आयिल्लें तांकां काजारी जिवितांत समाधान मेळचे खातीर मागोंक विनंती केल्या. तशेंच आमचे हर एकल्याचे इरादे कितें आसात ते आमी समेच्या पांयांतळी आमी दवरया. संतांतुनी मुखांतर आमकां समी ते फावो करून दी म्हणून आमी मागया. वर्त्या संतांतुनी तुज्या मागण्या वरवीं मोर्न सुख आनवारां दिवनसार आनी चर तरांची वशाची पिडा पयस सरता म्हूण उगडास कर. तुजे मरिफात पिडेसान भलायकी मेळटा. उसांबळ दर्यो थंड जातात. बंदिवानाच्यो सांखळी तुटोवन पडटात. तोटे उठून चलतात. कुरडे पळयतात. केपे आयकतात. मने उलयतात. भायर पडिल्ल्यो वस्तू मेळतात. ल्हान व्हड तुजे कडेन मागतात आनी मागलें सर तांकां मेळटा. तुजे वरवीं आपयतात आनी आमच्या सर्गसांत तूं पावताय. सरपातींनी तुजे दवरून तुजी कुमोक आमी मागता. इतल्या व्हड आशेन मागता ते सर्व आमकां जोन दिवन तुजी पदवी संवसाराक दाखय. आमेन. सांतांतोनीक तेराना मन आनंद बरीत सांतांतोनी मरयेच्या संरक्षणा काल जन्मोवन 5 वर्सां प्रायरस तुजें औंकवार पोवन तुवें तिका भेटयलें आनी तुज्या बोटान फातरार कुरीस रंबोवन देवसराक तुवें धांवडायलें. जोन दी आमकां मोवाळ भक्ती पोवन आमच्या भगवंत मायेचें आनी गटाय बोळ आमच्या आत्म्याच्या दुस्मनाचेर सयत व्हरूंक. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुजे संगता श्रेमित तुन सदैव आनी सदैव फॉल तुजे गोश्टेन जेजो. भगवंती मरिये देवाची माया मोपया खातीर विनंती कर. आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. अनंत बरीत संता संवसाराच्यो ताळण्यो आनी पास सुकोवचे खातीर ओडपोन ग्रेसकाय आनी दादोसकाय तिरास्कार करन सांता अगोस्तिनाच्या वर्दीन तूं रिकलोय. संता पातकाच्या वशाच्या संवसाराचो खरो खांडाळो आमकां जोन दी. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुजे संगता श्रेमित तुन सदैव आनी सदैव फॉल तुजे गोश्टेन जेजो. भगवंती मरिये देवाची माया मोपया खातीर विनंती कर. आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. अनंत बरीत संता जेजू क्रिस्ता खातीर जीव दिवच्या अत्रेगान संफ्रास्काच्या वर्दीन तूं रिकलोय. हे संता प्राजिताचो आनी दंडवण्याचो मोग आमकां जोन दी. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुजे संगता श्रेमित तुन सदैव आनी सदैव फॉल तुजे गोश्टेन जेजो. भगवंती मरिये देवाची माया मोपया खातीर विनंती कर. आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. अनंत बरीत संता तुजी शांतिकाय आनी संदीपोन देवानंद तुका देवानंद प्रगट सर व्हडलें तुवें संवसारा मुखार लिपोवंक तूं बेसाडलोय. लेंतुवांचो वोट सेगून आदारूंक आमकां कृपा जोन दी. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुजे संगता श्रेमित तुन सदैव आनी सदैव फॉल तुजे गोश्टेन जेजो. भगवंती मरिये देवाची माया मोपया खातीर विनंती कर. आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. अनंत बरीत संता आपल्या उतर प्रगटच्या कामाक देवान तुका विंचून काडन बासांचें देणें आनी अजापांची पदवी तुका दिली. देवाचें उतर उर्बेन आयकोन ताचो फोळ काडूंक आमकां कृपा जोन दी. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुजे संगता श्रेमित तुन सदैव आनी सदैव फॉल तुजे गोश्टेन जेजो. भगवंती मरिये देवाची माया मोपया खातीर विनंती कर. आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. अनंत बरीत संता देवाचो वर्तो मोग केल्ले वरवीं जेजू बाळकाक तुज्या हातान घेवंक तूं फावो जालोय. व्हड मोगान आनी अत्रेगान कुमगारान ताका सेवंक आमकां कृपा जोन दी. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुजे संगता श्रेमित तुन सदैव आनी सदैव फॉल तुजे गोश्टेन जेजो. भगवंती मरिये देवाची माया मोपया खातीर विनंती कर. आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. अनंत बरीत संता पवित्र eucharistáक एका मन जाती करन नमस्कार करूंक लावन कुमगारांत समी जेजू क्रिस्त नीज आसा म्हणून तुवें रुसू केलें. जिव्या पवार्थान पवित्र eucharistáंतल्या जेजूक नमस्कार करूंक आमकां कृपा जोन दी. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुजे संगता श्रेमित तुन सदैव आनी सदैव फॉल तुजे गोश्टेन जेजो. भगवंती मरिये देवाची माया मोपया खातीर विनंती कर. आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. अनंत बरीत संता मनशांनी देवाचें उतर आयकोंक इन्कार केल्ल्या वेळार दर्याच्या मासलेंक लागीं आपोवन तुवें शर्माव सांगलोय. मनान आनी काळजान देवाच्या सतांक परिपूर्ण काळजावंक आमकां कृपा जोन दी.
मान मरिये कृपेन भरलेले तुम्ही तुझे संगत आश्रमितातून स्नेह आणि स्नेह फॉल तुझे कुछ चेंजेस हो भगवंती मरिये देवाच्या माया मोपाप्यां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. अनंत बरीत संतान निरापराधींच्या आधारा थोड्या दिसांच्या एका बायलशाक उलोंग लावन ताज्या वयचो मान तुवें राखलोय. कस अकमान सुस्नेकायेन सुसूंक आत्म्याचें नितळपण कथावे सांबाळूंक आमकां कृपा जोन दी. मान मरिये कृपेन भरलेले तुम्ही तुझे संगत आश्रमितातून सदैव आणि सदैव फॉल तुझे कुछ चेंजेस हो भगवंती मरिये देवाच्या माया मोपाप्यां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. अनंत बरीत संता पदवा शहरान शर्मावन सांगून आसतनांच अजापानी लिस्बनान पावोवन तुझ्या बापायचो जीव तुवें बचाव केलोय. अकमान केल्ल्यांक बुकसूंक आनी दुस्मनाचो पसून मोग करूंक आमकां कृपा जोन दी. मान मरिये कृपेन भरलेले तुम्ही तुझे संगत आश्रमितातून सदैव आणि सदैव फॉल तुझे कुछ चेंजेस हो भगवंती मरिये देवाच्या माया मोपाप्यां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. अनंत बरीत संता तुझ्या मागण्या आणि सर्गा वयल्या जानवाये वरवीं सबार हेराजांक आनी पथक्यांक बऱ्या वाटेक तुवें परतिलोय. सगळ्या काळसान देवा थंय परतून आमकां सगळ्यांच देवाक दिवंक आमकां कृपा जोन दी. मान मरिये कृपेन भरलेले तुम्ही तुझे संगता श्रेमितातून सदैव आणि सदैव फॉल तुझे कुछ चेंजेस हो भगवंती मरिये देवाच्या माया मोपाप्यां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. अनंत बरीत संता तुझ्या तारका बरी सगळी तुझी चिनी आत्मे बचाव करूंक तूं वावरलोय. निमान उत्सवास सोडतना तुवें पळयल्ले बरीच आमी जेजूक पळोवंक आनी तुजे सांगाता सत्सजें सूख बगूंक आमकां फावो कर. मान मरिये कृपेन भरलेले तुम्ही तुझे संगता श्रेमितातून सदैव आणि सदैव फॉल तुझे कुछ चेंजेस हो भगवंती मरिये देवाच्या माया मोपाप्यां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. अनंत बरीत संता देवान तुका दिल्लें वर्तें देणें असर्यांचें आनी तुका उलो मारतेल्यांक तूं सदांच पावताय. इतल्या व्हडा अत्रेगान हांव मागतां तें म्हज्या आत्म्याक बरें जाल्यार जेजू कडचें मरिये मारिफात म्हाका जोन दी. मान मरिये कृपेन भरलेले तुम्ही तुझे संगत आश्रमितातून सदैव आणि सदैव फॉल तुझे कुछ चेंजेस हो भगवंती मरिये देवाच्या माया मोपाप्यां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. पाप से बचाई रहते खातीर एक आमचो पायक मान मरिये अनंत बापा आमी बेटोवी आमचो बापा सगळींच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी कुशी सर्गा जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या मुक्षिता तशें आमचे पातकां मुगोस आनी आमकां ताळ्यान पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. मान मरिये कृपेन भरलेले तुम्ही तुझे संगत आश्रमितातून सदैव आणि सदैव फॉल तुझे कुछ चेंजेस हो भगवंती मरिये देवाच्या माया मोपाप्यां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक सदी तसो आतां आनी सदां सर्वदा आमेन. Sant Antonia ma bazot vinadiker Cristaच्या भसणाक आमी फौसांच्या खातीर प्रार्थुया. सर्गींच्या बापा भगवंत अंतोनीची मजत मागून आमी आमच्यो गरजो तुजे हुजीर उसारतांव. औचित मरण सूख शिकोवन येवं देवसराची इजा आनी आनवारां वशाची पिडा आनी आर्थीक अडचणी ह्या सर्वतान आमकां आमी सुटका मागतांव. भगवंत अंतोनीच्या मजतीन भायर पडिल्ल्यो वस्तू पाटी मेळोवंक आमी मागतांव. आनी सगळ्या ब्रात चड भगवंत अंतोनीच्या मजतीन ससनाच्या मरणांतली आमकां निवारण क्रिस्त आमच्या समया मारिफात सर्गींच्या सुखाक आमकां पावय म्हण जेजूचे नांवी आमी मागतांव. आमेन. तोरी भक्ता आमचे तुझी दिसता देवा कडन महिमा देव फक्त
pavukar udar bolanani seva kurun sangi unchit kurung beri jion sadi jeni sanantoni bokam amche tujhe diskal deva kanan mai madi jion tu pavukar Mokai putra sobe, ampari आशीर्वाद दीवाका Bagi khusus saya kembali merekam cedera, menjadi semangat lebar, Bapak Cipu Tajani Pawitra Pelajaran Nabi Amin.